गोयचो WRD मंत्री विनोद पालयेकार बुधवारा दिल्ली ट्रिब्युनला मुखार म्हादयच्या सुनावणेक पावलो। आतां मेरेन असो स्वता सुनावणेक वचपी पालयेकार गोयचो पयलो मंत्री। आज म्हादयच्या इश्यूचेर ट्रायब्युनलान चर्चा जाली। हांव सकाळीं हियरिंगाक आशिल्लो आनी आतां सांजे आशिल्लो। तातूंत तांच्या विटनेसाक एग्जामीन केलो गेलो आमच्या लॉयरांनी। ताणें खूब कॉन्ट्राडिक्टरी आन्सरां दिली। तातूंत खूब तफावत आशिल्ली। आमचे जे सदस्य आहा नाडकर्णी, सुशांत नाडकर्णी, आमचे AG दत्तप्रसाद लवंदे आनी तांची सगळी टीम मेळून ते बरें काम करतात। तांणी त्या विटनेसाक घेरलो आनी आमकां जिखपाचे भरपूर चान्सीस आसा, खूब बरे चान्सीस आसा। तो जो तांचो साक्षीदार आशिल्लो तो वेगवेगळी उत्तरां दिवंक लागलो आनी ताका कात्रीत पकडलेलो आसा। येणाऱ्या काळांत आमकां बरे परिणाम दिसून येतले, बरो निर्णय आमचे वाटेन लागू शकता। म्हादयचो जो विशय आसा तो आम्हा सगळ्या गोंयकाराच्या जिवाळ्याचो विशय आसा। म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा। तिच्या शिवाय आमी सर्वायव जावंक शकना। म्हादईचें उदक हें गोंयकारांक आमकां खूब गरजेचें आसा आनी हो अत्यंत जिवाळ्याचो विशय आसल्या कारणान हांव एकदम म्हत्वाचो विशय असो धरून ह्या इश्यू फुडें व्हरपाक आनी ह्या इश्यूचे अभ्यास करपा खातीर प्रत्येक केसीच्या केसीक येता आनी हाजे फुडें येत रावतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।